बिरेस्तारा वेर्णांतल्या पोरण्या म्हार्दोळ देवळांत म्हाळशेचो मकरोत्सव व्हडा भक्ती भावनेन मनयलो। देवळांतलो मकरोत्सव दर दिसा रातच्या 8 वरांचेर सुरू जाता अशी म्हायती देवूळ समितीचे वांगडी सुहास वेर्णेकार हांणी दिली। नवरात्रीच्या 9व्या दिसाक धार्मीक विधी सकाळच्या 6 वरांसावन चालू जातल्यो। त्या उपरांत कुमारी पूजन, महाआरती आनी महाप्रसाद जातलो। ह्या वर्सा खोजागिरी पुनवे दिसा मल्हार भेटेक वचपी म्हाळसा देवीची पालखी ही सकाळच्या 10 वरांचेर व्हरतले। तशेंच नवरात्रीच्या 9व्या दिसाक आयोजीत केल्ली खासा बाल कीर्तनाच्या कार्यावळीत सगळ्या भक्तांनी व्हडा उमेदीन हाजीर रावचे अशें निमंत्रण मगन बांदोडकार हांणी दिलां। दर वर्षाप्रमाणे पुन्हा आम्ही नवरात्राचो उत्सव मोठ्या दबाज्यान साजरो करत आसा। आज नवरात्राचो 4थो दीस 26 तारखेच्यान आमचो उत्सव चालू जालो। 26 तारखेक सकाळी घटस्थापनेच्यान ह्या कार्यक्रमाक सुरवात जाली। तशें 9 दीस एक भरगच्च कार्यक्रमाची हांगा आयोजन केल्लें आसा। दर दिसाक 6 वरांचेर हांगा सांस्कृतीक कार्यक्रम चालू आसता। तशें बरोबर 8 वरांचेर मकरोत्सव जाता। आमचो मकरोत्सवाचो टायमींग सदांच एक 8 वरांचेर हो आमी फिक्स केल्लो आसा। सगळ्यांनी ह्या टायमाची नोंद घेवची। बरोबर 8 वरांचेर म्हाळशेच्या वेर्णा मंदिरांत मकरोत्सव चालू जाता। 9 तारीख आमचो वार्षिक खोजागिरी पौर्णिमा उत्सव। ह्या खोजागिरी पौर्णिमा दिसा दर वर्षी प्रमाणे श्री म्हाळसा देवी मल्हार भेटेक वता। पण ह्या वर्सा आमी तातूंत खंयचीच बदल केल्लो आसा। घडये देवीनूच आमच्या तकलेन घातले आसत। दर वर्षी संध्याकाळची सांजची भायर सरताली पालखी, ती ह्या वर्सा सकाळी बरोबर 10 वरांचेर श्री म्हाळसा नारायण देवळांतल्यान मल्हार भेटेक वतली। ताचे पयलीं बरोबर 6 वरांचेर धार्मीक विधीक सुरू जातली, पूर्णावती जातली, नवग्रह अनुष्ठान जातलें, पूर्णावती जातली आनी 10 वरांचेर श्री म्हाळसा देवीची पालखी ढोल ताशाच्या गजरात दिंडीच्या पताका सकट मल्हार भेटेक वतली। थंय बरोबर 12:30 वरांचेर महाआरती जातली आनी त्या नंतर मल्हार देवस्थानांतच महाप्रसाद आसतलो। ह्याची सगळ्यांनी नोंद घेवची। ह्या वर्साचें खास आकर्शण म्हणजेच 4 तारखेर 9मी दिसा सांजे बरोबर 5 वरांचेर बाल कीर्तनकार यांच्या वतीन हांगा कीर्तनाचो कार्यक्रम जातलो। तेन्ना ह्या माध्यमांतल्यान म्हाका सगळ्यांक आमंत्रण करीत दिसता की ह्या कलाकारांक येवन तुमी तांचें कीर्तन आयकचें, तांचें मनोबल वाडोवचें आनी ह्या कार्यक्रमाचो आस्वाद घेवचो।